नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या सकाळच्या खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. गांवाचें अस्तित्व काबार करपी मेगा प्रकल्प नाकाच. कारापूरच्या लोकांचो मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध. ह्या प्रकल्पा आड संघटीतपणान दितले लढो. लोकांची शिटकावणी. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्यो तारखो जाल्यात निश्चित. 9 एप्रिलाक जातली पोटवेंचणूक, जाल्यार 4 मेक जातली मतमेजणी. भारतीय वेंचणूक आयोगान केली जाहीर घोषणा. आयतारा तापली चिमलाची ग्रामसभा. व्हड प्रमाणात ग्रामसभेक थळावे हजर रावपाचे आशिल्ल्यान सुवाते वयल्यान जालो बरोच बोवाळ. श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगांव प्रशासकीय अधिकारी आनी देवस्थान समिती सयत धोंडाची जाली बसका. जात्रे वेळार घेवची काळजी आनी पाळची शिस्त. धोंडांक आवाहन. फेब्रुवारी म्हयन्यांत अनियमीत आनी तिकेट नासतना प्रवास करप्यांकडल्यान कोंकण रेल्वेन 2.41 कोटींचो दंड केला वसूल. 41,522 प्रवाशांनी तिकेट नासतना केल्लो प्रवास. न्यायालयाची बंदी असून लेगीत बाणावले वाठारात धिऱ्यो आसात चालूच. पुलीस अधिकाऱ्यांनी धिऱ्यो करप्यां आड खर कारवाय करपाचें दिल्लें आश्वासन. मात अजून कित्याक ना कसल्योच हालचाली. लोकांक पडला प्रस्न. आतां पळयात खबरो विस्तारान. फोंड्या मतदारसंघात पोटवेंचणुके आदी मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाला अशी माहिती उजवाडाक आयल्या. SIR जाले उपरांत 4,000 परस चड मतदार उणे जाल्ल्यान हे वेंचणुकेचेर राजकीय समीकरण बदलपाची शक्यताय आसा. मजगतीं 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी 4 मेक मतांची मेजणी जातली अशी माहिती भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्या. फोंडा मतदारसंघात FIR उपरांत 4,230 मतदारांची संख्या व्हड प्रमाणात उणी जाल्या. 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत फोंड्या 32,157 मतदार आशिल्ले, पूण नव्या वळेरेंत हो आंकडो 27,927 जाला. मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाल्ल्यान येवपी पोटवेंचणुकेचे राजकीय गणित बदलपाची शक्यताय आसा. राजकीय पक्षांकूय आपली रणनीती बदलची पडटली अशी चर्चा सुरू आसा. फोंडा मतदारसंघातली पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली आनी 4 मेक मतांची मोजणी जातली. आदले वेंचणुकेत सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक फक्त 77 मतांनी जैतिवंत जाल्लो. हे खेपे रवी नायकाचो पूत रितेश नाईक मळार प्रवेश करतलो अशी वावडी नेटान पातळा. जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसींतल्यान केतन भाटीकरूय वेंचणूक लढयतलो अशी वावडी पातळा. आता पोट वेंचणुके खातीर सगळेच जाण धोपराक बाशिंग बांदून तयार जाल्यात. मात कोण पोट वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवतलो आनी कोण कोणाक कोल दिवन भोवमतान जैतिवंत करतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. The Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The Commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ग्रामसभा थळाचेर चिमला पंचायत हॉलात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. व्हड प्रमाणात थळावे हजर रावपाचे आशिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी ग्रामसभा उक्त्या जाग्यार जावची अशी मागणी केली. पूण सरपंचान हॉलाची सुवात पयलींच जाहीर जाल्या अशें सांगून सुरवेक ही मागणी मान्य करपाक न्हयकार दिल्लो. चिमला पंचायत सभाघरातल्या ग्रामसभा स्थळाक लागून काय काळ तणाव निर्माण झालो. मोठ्या प्रमाणात गावचे लोक हाजीर असताले देखून हॉलात फावो ती सुवात ना असो प्रश्न गावकारांनी मांडलो आणि उक्त्या जाग्यार ग्रामसभा जावची अशी मागणी केली. पूण ग्रामसभेची सुवात अधिकृतपणान 23 फेब्रुवारीक जाहीर जाल्ली आणि त्या वेळार कसलीच हरकत उक्तायल्ली ना अशें सरपंच हांणी सांगले. देखून निमाण्या खिणाक स्थळ बदलप शक्य ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. मजगतीं सुमार 2 वरां चलपी चर्चे उपरांत निमाणे सरपंचान 29 मार्चाक उक्त्या सुवातेर ग्रामसभा जातली अशें आश्वासन दिलें. पयली 22 मार्चाक पंचायत हॉलात ग्रामसभा घेवपाचो प्रस्ताव आशिल्लो, पूण गांवच्या लोकांनी तो न्हयकारलो. गांवांतल्या महत्वाच्या उदरगतीच्या कामाविशीं ह्या ग्रामसभेत चर्चा जातली म्हूण गांवचे लोक व्हड प्रमाणात वांटो घेतले अशें मुखार आयलां. त्या सरपंचाक कळयल्लें की वयर स्कुलाच्या हितून जे पळय ल्हानशे जे क्लासरूम जे आसा पळय थंयसर जे तूं ग्रामसभा घेता आमच्यो थंयसर आमच्या लोकांक ग्रामस्थांक थंय ती जागा पाळोना. फाटले खेपो तश्यो हांगासर आमच्या ह्या ओपन स्पेसीन आमी ज्यो ग्रामसभा घेताले तशी ती घेवची म्हणून. पूण इतकें आसून सुद्दां तेणी आपल्या हट्टान ग्रामसभा आसा ती वयर त्या क्लासरुमांनी स्कुलाच्या आयज दवरली आनी ही सभा सुरू जावच्या पयलीं तेका वचून आमी मेळ्ळे आनी ताका रिक्वेस्ट केलो, अरे बाबा जे तरेन हांगासर लोक आतां जमा जाल्ले आसा तितून तूं कितें आमकां थंय मेंढऱ्यांक जशें भरता हितून गोट्यांनी तशें हें भरून हांगासर तूं हें घेतलो काय न्ही, ग्रामसभा घेतलो काय न्ही. तेन्ना हो तुजो जो सगळो सेटअप आसा, सेटअप म्हणजे कितें आसा, टेबल आसा, तुज्यो फायली आसतल्यो, जाय जाल्यार थंय ज्यो वयर खुर्च्यो लावन दवरिल्ल्यो आसा त्यो खुर्च्यो आसा त्यो सकयल हाडपाक आमी तुका मदत करता. पण ही जी ग्रामसभा जी आसा आमी सकयल घेवया ना, आमी नोटीस अशी काडलेली आसा तशें काडलेलें आसा हें सगळें तो सांगपाक लागलो आमकां. आनी शेवटी कसोच सकयल हाडपाक तो तयार ना जालो. सो आज कशें जाल्लें आसा, तो सरपंच आसा आमचो इतको मदान जाल्लो आसा, इतको अहंकारी जाल्लो आसा, ताका लोकांचें कांयच पडलेलें ना. आनी कितें करता आतां ही जी गेले जुलयान घेतलेली ग्रामसभा तेणी, ऑक्टोबर मागीर जानेवारीचे आनी आतां एप्रील येयलो की एप्रिलाची 3 ग्रामसभा आसा त्यो कितें उरता सांगता पेंडींग उरता. सो सांगपाचें कशें आसा, 22 तारखेर तेका तो आमी जेन्ना कंप्लेन गेली व्हिडिओ की तो हें घेना म्हणून, टायमार ग्रामसभा घेना म्हणून व्हिडिओन तेका हें काडलें, कळ्ळें, लेटर बरयलें की तूं आसा ते गेल्या म्हयन्याचे 22 तारखेर आसा ती ग्रामसभा घे म्हणून. पूण हो परतून म्हणटा इतको एका इतको अहंकार आसा ह्या आपणेकार, भितर जेन्ना खुर्चेर बसता तुमचे कडेन हें दिवपाक तेज्या हितून म्हणजे हत्तीचें बळ संचारता आनी आपूण कितको खरो आसा आनी आपूण कितें करता तें सारकें आसा हें तुमचे कडेन मांडपाचो तो प्रयत्न करता. हेणी ह्या मनशाक हो जो आमचो सरपंच आसा आनी तो सेक्रेटरी जो आसा तेंच्यांनी आमच्या फाटल्या आतां जर पळयलो जर गेल्या 10 म्हयन्यां भितर आमच्या फाटीन आमच्या गांवच्या फाटीन फाटसून सुरो घातलेलो आसा. युनिटी मॉलाच्या बाबतींत म्हणा सगळ्या बाबतींत आम्ही तिका सांगले हांवें की लास्ट टायम जे तुम्ही सांगा आम्ही 23 फेब्रुवारी आम्ही नोटीस काडलेली आनी हो सगळो आमकां एजेंडा बी सगळो दाखोवचें पडटा. म्हणजे खंय मिटींग घेता, टायमींग कितको, एजेंडा कितें कितें डिस्कशन जातलें हो सगळें नोटीसर आमी दाखोवचें पडटा. त्या टायमार आमी तिका सांगलें बाबा आमी हो व्हेन्यू पयलो सेट केल्लो, आतां तुमी येवन जर डायरेक्ट करके आमी लीव बीन करचें पडटा कंटिन्यू. तो 2-3 दीस पयलीं आमी काम चालू करता, म्हणजे ग्रामसभा आसा सगळें क्लिनिंग बीन करून सगळें आनी तें कंटिन्यू जाता. आतां सकाळी जर मॉर्निंग जर येवन जर तुमी सांगता की भायर घेवन कशें जाता, हांवें ताका सांगलें तुमकां दिसता एक करी आनी काबार करूया आनी फुडली एप्रिलाची आमी भायर घेवन ताका डिस्कस केलें तिकडे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांवची लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर जावची म्हणून दरेका धोंड भाविकांनी नेम आनी शिस्त पाळची
असो उलो प्रशासन आनी देवस्थान समितीन मारला. फुडल्या एप्रील म्हयन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा जातली. जात्रेची तयारी म्हणून आयतारा सांजे धोंड भक्तगणांची बसका आपयली. लयराई देवीच्या देवळात ही बसका जाली. मामलेदार शैलेंद्र देसाय हांच्या देखरेखी खाला जाल्ले हे बसकेक देवस्थान समिती तशेंच पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले. बसकेत वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून 2000 परस चड धोंड वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार कांय धोंड भक्तगणांनी सूचना मांडल्यो. म्हणजे आज आमची मिटींग आसली पळय स्पेशल जोडा खातीर आपयल्ली. म्हणजे जे गेल्या लास्ट इयर जे स्टॅम्पेड जाले त्याच्या अनुशंगान की आमी कितें प्रिकॉशन घेवन आनी जोडांक कन्सल्ट करूंक शकता पळय ते सगळें आमी जात्रेचो जो वेव्हार आसा जात्रे पासूनचो 5 पासून तो तेंच्या फुडें मांडपाचो तेंच्यो सूचना घेवपाचो हो आमचो उद्देश आसा. त्या प्रमाणे आमचे आज मिटींग आसा पळय सगळे दोन अपेक्षे पेक्षा बऱ्या प्रमाणे जाले. त्या शिवाय जोडा व्यतिरिक्त आमचे प्रशासकीय अधिकारी मामलेदार साहेब PI साहेब PSI साहेब सगळे आयले आनी तितून कितें आसा की आमी विशय आसा पळय तो जात्रा आमची कशी जाता सुरवात पासून ती शेवट पर्यंत सगळो विधी आसा जात्रेचो तो तेंच्या मुखार मांडलो तांकां आनी ते तांकां हें सांगलां आमी की क्यू सिस्टम आसतली कशें घेतले भितर कशें घेतले आनी भायर कशें घेतले आनी त्या प्रमाणे त्या क्यू सिस्टमाक अनुसरून ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या सल्ल्यानुसार सगळें जातलें आनी त्यानुसार आमी ती पद्दत जातली आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूय सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसा. तुम्ही तुमच्या गावाच्या क्षेत्र वापसा कशा एकदम पायता आमच्या घराला रात्री मोठ्या देवळामध्ये दोषीकडे सणा असतात आणि त्या मुलाकडे कृष्णाच्या मने असतात रात्रीच्या वेळेला खूप त्रास होतात. दोन एका कमी होतात असे गरजू जातात सगळ्या करून घेतली जातात. त्यांना गेल्यावर बोलली उदाहरण आमच्यातले लोक आहेत ते वाढतात. आज ही गोष्ट एक वाढवायला म्हणून आम्ही आमच्या रिया असा मंडळात असा प्रयत्न असा आणि सरकारप्रमाणे भूमिका असतात सगळ्यांच्या सूचना आणि देवस्थान कमिटी आणि माणसांच्या सगळ्या एकत्र समन्वय करायला ते कोंकण रेल्वे मार्गाचेर अनियमित आणि तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर आळो घालपा खातीर कोंकण रेल्वेन खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयली. या मोहिमे खाला फेब्रुवारी महिन्यात कोंकण रेल्वेन 41,522 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 2.41 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला. पळयात पुराय बातमी.
कोंकण रेल्वेन अनियमित आणि तिकीट नासतना प्रवास करपी प्रवाशा आड खर मोहीम सुरू केल्या. या मोहिमेखाला तिकीट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान कोंकण रेल्वेन सुमार 2.41 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला. कोंकण रेल्वेन सुमार 873 तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्यो. या कारवाये वेळार 41,522 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ल्याचे कळटा. मजगती अंदू वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यात 44,736 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ले. तांचे कडल्यान 2.53 कोटींचो दंड कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी वसूल केल्लो. सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकेट घेऊनच प्रवास करचो अशें आवाहन कोंकण रेल्वेच्या प्रशासनान केलां. तशेंच खर तिकेट तपासणी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती मेळ्ळ्या. फेब्रुवारी 2026 कोंकण रेल्वेची कारवाय. 873 तिकेट तपासणी मोहीम. तिकेट नासतना प्रवास करपी 41,522 प्रवाशी सापडले. 2.41 कोटी रुपयांचो दंड केलो वसूल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बंदी असून लेगीत बाणावले वाठारात व्हड प्रमाणात धिऱ्यो चालूच आशिल्ल्याचे प्रकरण सेगीत उक्ताडार येत आसा. तशेंच अशा धिऱ्यांचेर लाखांनी रुपयाची बॅटिंग जाता अशी माहिती मुखार आयल्या. आता हाचेर पुलिसांच्या भुमिकेचेर परत एक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. पळयात. धिऱ्यांचेर बंदी असून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिऱ्यांचे आयोजन नेटान चालूच आसा. हाची परत एक फावट जिवी देख बाणावली वाठारात पळोवपाक मेळ्ळी. धिऱ्यांचेर प्रशासनाची बंदी असून लेगीत कांय सुवातींनी लिप चोऱ्या दीस उजवाडार जाताच. हाका लागून जनावरांचेर जावपी क्रूरपणाचेर परतून एक फावट गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. थळाव्या नागरिकांनी आणि जनावर मोगींनी ह्या विशीं हुस्को उक्तायला आणि प्रशासनान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. मजगती ह्या प्रकाराच्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस आणि संबंधित खाती खंयची पावलां उबारतली हाचेर सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयांत विदेशी पर्यटकांचो धक्को दिवपी महत्वाची माहिती उक्ताडार आयल्या. फाटल्या 2 वर्सांत 29 विदेशी नागरिकांक बेकायदेशीर ड्रग्जाच्या धंद्यात वांटो आशिल्ल्याचे दिसून आयला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत लेखी जाप दितना सांगलें. नेम मोडपी विदेशी नागरिकांचेर खर कारवाय करप सुरू आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या लेखी जापेत म्हणला 2024 आणि 2025 वर्सा गोंयांतल्या विदेशी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयात FRRO 33,384 विदेशी नागरिकांची नोंदणी जाल्ली. याच काळात 29 विदेशी नागरिकांक बेकायदेशीर ड्रग्ज वेपारात वांटो घेतिल्ल्याचे दिसून आयले. परवानगी परस चड काळ राज्यात रावपी विदेशी नागरिकां आड इमिग्रेशन आणि विदेशी कायदो 2025 खाला गुन्यांव नोंद करतात. त्या उपरांत संबंधित लोकांक FRRO मुखार हाडून ताब्यात दवरतात आणि देशांतल्यान धांवणोवपाची प्रक्रिया सुरू करतात अशी माहिती सावंत हांणी दिली. कायद्याप्रमाण परवानगी नासतना काम करपी वा व्यवसाय करपी परकी नागरिकांचेरूय कारवाय करतात. 6 जानेवारी 2024 दिसा गुन्यांव फाट्यान फेड्रिक पिनपिन मोरेनो या फिलिपीन नागरिकाचेर पर्वरीत परवानगी नासतना काम केल्ल्यान केस नोंद केली आणि चौकशी सुरू आसा. मजगती फाटल्या 3 वर्सांत विदेशी पर्यटकांक त्रास दिवपाच्यो 25 घडणुको घडल्यात. पर्यटक आणि थळाव्या लोकांच्या सुरक्षे खातीर उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेंचेर नेमान पुलीस बंदोबस्त सुरू आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गांवाचें अस्तित्व काबार करपी मेगा प्रकल्प आमकां नाकाच असो निश्चय करीत कारापूरच्या लोकांनी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध केला. या प्रकल्पाआड संघटीतपणान लढो दिवपाची लेगीत लोकांनी थारायला. विरोध वाढत आसा. या प्रकल्पाआड आयतारा सांजे उसरा कारापूर जाहीर बसका जाली. हे बसकेक ST समाजाचे भाव मेळून 200 परस चड लोक वांटेकार जाल्ले. तातूंत बायलो आनी जाणटे नेण्टांचोय आस्पाव आशिल्लो. हे बसकेक सामाजीक कार्यकर्त्यांनी मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार थळाव्या तरणाट्यांनी लेगीत आपली भूमिका स्पश्ट केली. आयज हो प्रोजेक्ट जर जालो जाल्यार हेजो परिणाम फाल्यां आपल्या भुरग्यांक भोगचे पडटले. ही ताका जाणीव जायत आसा आनी लोक आतां भायर सरत आसा. लोकांचो एकच विशय आसा की ह्यो जमिनीचो हक्क जर आमच्या लोकांचो पयलीं पासून आसा तांकां मेळपाक जाय आनी हेजे जे परिणाम जे फाल्यां गांव भोगतलो हेजे जावपाचे आसा
हे परिणामाक जेन्ना आता लोकांक कळटा की कितें परिणाम जातले तेन्ना लोक आता पेटून उठटा. लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका. लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जाता लोकांक विश्वासान घेवना अशें लोकांचें मत आसा. सो तेजे आता अवेरनेस जाता चालू आसा. सो कायदेशीर कितें प्रक्रिया करपाक मेळटा ते आमी सध्या पेपर वर्क चालूच आसा. सो अगेन्स्ट दॅट एज अ अवेरनेस म्हणून गांवांक कळपाक जाय की फुडें जावन कितें जावपाचें आसा हांगा. उदकाची स्थिती कितें आसा हांगा ऑलरेडी आपले लोक सांगता की बिकॉज ऑफ सद्याचे वयर जे डिफॉरेस्टेशन जालां त्याच्या खातीर ऑलरेडी गवर रेडे जावं वायल्ड एनिमल्स जावं ऑलरेडी शेतांनी आता शेतां नश्ट करता. आयज हे वायल्ड एनिमल्स सकयल पावले. फाल्यां जे उदक येताले नॅचरल सोर्सांच्यान जे प्लॅटोचेर पाजरून सामके ते स्प्रिंग वॉटर जावं तळ्यांनी आमचे ज्यो बांयनी उदक येतालें ते आतां उदक सुद्दां बंद जालां अशें काही लोकांचें म्हणणें आसा. सो हे जर आनीक 2-3 पावसा गेल्यार कांयच उदक मेळचें ना. सो सगळ्या तरेनी हांगासर प्रॉब्लेम जावपाचे आसा. ही जेन्ना जाणीव आता लोकांक जाता तेन्ना लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट हांगा नाका आनी त्या खातीर हांगा ऑलरेडी एक अवेरनेस जावं एक मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आसा. हांव सांगूंक सोदतां की तुमी जर आयज मातशें वयर सरून पळयशात अजून जाल्यार हे लोक आमचे न्हू. हे आमकां लागून येवंक ना. ही तुमी मनान एकूच गोष्ट लक्षात दवरा. आणि म्हाजो बाबा म्हाका एक सांगतालो की माझें हांव तुका दिवचो ना आनी तुजें म्हाका नाका. हे आमचे प्रत्येक लोकांचे आयज म्हणणे मनान ही एकूच गोष्ट तुमी घटम दामून धरात. जाण दवरात की माझे ते माझे तुझे म्हाका नाका आणि माझे हांव तुका दिवचो ना. पब ही सगळी संस्कृती येतली त्याच्या भितर. परत त्यांचं वेडिंग डेस्टिनेशन आसा खंय भितर. म्हणजे भायले लोक येऊन आपली लग्न हे ते कार्य हांगा करतले ज्याचो आमकां कांयच फायदो ना. त्याच्या उपरांत त्याच्या भितर 2.5 एकराचो खंय बीच आसा तितून आर्टिफिशियल बीच अख्खे इंडियन ना ते हांगा जातले. सो हेजे फाटले कितें एन्व्हायरमेंट स्टडी करून तेंच्यांनी आमच्या गांवाचेर कितें बॅड इफेक्ट जातलो ही स्टडी केल्या का ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही पयर जेन्ना थंय भोंवपाक गेले तेन्ना पयलीं की सगळी गटारां अशी जितले रस्ते बांदले काँक्रिटाचे तेच्या सायडीक सगळी प्रीकास्ट गटारां हाडून घातल्या आनी ती गटारां हाडून स्टॉप केल्या कंपाऊंडाच्या कुशीक. फाल्यां हेचो विचार करा जितले पाणी जे गटारांनी व्हांवतले ते सगळे गांवांत येतले आनी गांवांत येयल्ल्या कारणान जो पठार आसा पळय तो पठार फक्त एका वाड्याक कनेक्टेड ना. वयल्यान जर तुमी पळयशीत तळ्यांतल्यान गवंडी वाड्यार येतले दुसऱ्या वाड्या वयल्यान भोळ वाड्यार वयतले आनी खंयच्यान जो सायडीक चवशी वटेन तो गांवाक मेळलेलो आसा पठार. सो प्लीज आम्ही आता जसे एक झाले तसे आनीक मोठ्या संख्येन एक जाऊया आणि सगळे भायर सरून आमचो भय काढून त्या गावा खातीर कितें तरी करपाचे आपापले थोडे तरी कर्तव्य बजावया. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. दर एकल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुण आणि विचार आपणायले जाल्यार विकसित भारताचे सपन पुराय जावपाक वेळ लागचो ना असो विश्वास समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायला. महाराष्ट्रातल्या शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान संघटनेन घडून हाडिल्ले रॅलीचे समारोप सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. नार्वेच्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळा कडेन हो समारोप सुवाळो जालो. ह्या वेळार आदले मंत्री आनी सध्याचे आमदार गोविंद गावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. जागवण्यासाठी आणि आम्हाला झोपलेल्या आमच्या गोमंतकीयांना जागे करण्यासाठी इथं आलेला आहात म्हणून तुमचं परत एकदा अभिनंदन करतोय. अजूनही आम्ही काही निद्रास्त अवस्थेमध्ये आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ते युगपुरुष होते, ते महामानव होते. त्यांनी ज्या रीतीनं आज त्यांच्या परदेशामध्ये त्यांच्या या युद्ध नीतीवर संशोधन होत आहे. एखादा देश म्हणतोय की जर छत्रपती शिवाजी म्हणजे परकीय देश वेस्टर्नाइज नेशन सुद्धा म्हणतायत जर छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या देशामध्ये जर त्यांचा जन्म झाला असता तर या पृथ्वी तलावर आम्ही राज्य केलं असतं. अशा परकीय देशांची भावना आहे आणि आम्ही गोव्यामध्ये सुद्धा तीच भावना घेऊन जगतोय. प्रत्येकानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जर त्यांचं आचरण करायचं असेल त्यांच्यातील 5% सुद्धा गुण आपण घेतले तर विकसित भारत होण्यास वेळ लागणार नाही आहे. आपण कल्पना करतोय विकसित भारत 247 परंतु आपण प्रण केला प्रेरणा घेतली तर 237 पर्यंत आपण विकसित भारत होऊ. छत्रपतींच्या ते बळ होतं ते आपल्या अंगात यायला पाहिजे. जास्ती वेळ न घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य करण्यासाठी आपले आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत त्यांनी ह्या मंदिरासाठी खूप कष्ट घेतलेले आहेत आणि त्यांचं अभिनंदन ज्या वेळेला हे मंदिर पूर्ण झालं त्यांचं अभिनंदन गोवा राज्याचं अभिनंदन आपले प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीनं केलेलं आहे. आणि आज संपूर्ण भारतामधून किंवा विदेशामधून सप्तकोटेश्वर देवळाच्या दर्शनासाठी
आपल्या सप्तकोटेश्वरांचं दर्शन घेण्यासाठी अनेकांच्या रांगा लागत आहेत. आमच्या नसानसात त्या एका रक्ताचा थेंब सळसळत असतोय आणि अलगद आम्ही तुम्ही का छत्रपती शिवाजींना कधी बघितलं नाही, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं की आमच्या मुखातून कधी जय बाहेर पडतोय हे आम्हाला कधी समजत नाही. आणि म्हणूनच मी येता जाता बघत होतो किंवा महाराष्ट्राच्या बऱ्याचशा ठिकाणी मी जसं माझ्या मित्रांना सांगितलं, अनिल पाटीलजीनं सांगितलं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मी नाटकाच्या माध्यमातून गेलेलो आणि मी एक घोषणा देतो आणि त्यावेळेला मी एक सांगतोय, काय सांगतोय की जे काय मी म्हणतोय ते म्हणायचं आहे, फक्त जे की मी म्हणतोय ते म्हणायचं आहे. मला तुमची परीक्षा बघायची आहे. अशी भव्य असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याची आमची जी संकल्पना आहे, गोवा सरकारची संकल्पना आहे, तसंच देऊळ समितीची संकल्पना आहे. आज या दिवशी जी आम्ही संकल्पना केलेल्या आहेत, या संकल्पनेसाठी आपण तुमची सगळ्यांची म्हणजे तुमच्या साक्षीनं आमची ही संकल्पना सिद्धीस यावी अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. आज तुमच्या या सानिध्यात आम्हाला हा वेळ, आज सर्व शिवभक्तांनी आम्हाला हा दिवस यशस्वीरित्या संकल्पना करून दाखवला. सकाळच्या खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचं बावलं पावलं दारी माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची धाम गोयचे वारे, गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही.